सगळ्या कार्यकर्त्यांचे खूप अभिनंदन करता. 11 दिसाच्या गणपतीचे पूजन करून एक सांस्कृतिक दर्शन लोकांक घडोवपाचो पण मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करता. ताका शुभेच्छा दिता. ह्या निमित्तान म्हापसा आणि परिसरातले सगळे नागरीक देवाच्या निमित्तान एकी कडेन येता आणि वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर सादर करता. ताका सगळ्यांक शुभेच्छा. परत एकदा सार्वजनिक गणेश उत्सवाच्या निमित्तान तांच्यांनी केल्ल्या कामाक म्हज्यो खूब शुभेच्छा आसा. अशाच पद्दतीची एकी सगळ्या समाजाच्या मदीं आनी धर्माच्या मदीं टिकोवन दवरचें सार्वजनीक गणपतीची टिकोवन दवरल्या. ताका लागून परत एकदा म्हापसा सार्वजनीक गणेश उत्सवाक शुभेच्छा.